आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांव पावलो तिमोथाक म्हणटा, हांवें तुजेर हात दवरून हांवें तुका जेजूची शिकवण दिल्ली. जो आत्मो तुका मेळ्ळा तो भिरांतीचो न्हय, तो घटायेचो आत्मो. विस्वासपणी फुडें वच, देवाक गोवायकी दी, अशें सांव पावलो तिमोथाक सांगता. आमकांय तें लागता. जेन्ना जेन्ना आमचेर भिरांत येता, आकांत येता, आमी भिरांती विणे फुडें वचूंक आसा. कित्याक जो आत्मो, देवाचो आत्मो आमचे सवे आसा, तो आमकां घटाय दिता. आयच्या तिसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, जेजूचे आपोस्तल ताजे लागीं येवन म्हणटात, सोम्या आमचो भावार्थ वाडय. कित्याक तांकां समजलें तांचो भावार्थ तितलो ना. तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, सांसवाच्या कणां तितलो भावार्थ तुमचे थंय जर आसा, हे आमोरेच्या झाडाक जर तुमी म्हणशात, आंगातान उठ आनी दर्यांत वचून थंय वच, म्हणल्यार तें झाड वेतलें म्हणटा. हाचो अर्थ कितें? आमोरेचें झाड म्हणजे मलबरी ट्री, तें एक घटमूट झाड. इस्रायलांत तें सदांचें झाड. आतां जेजू कितें सांगूंक सोदता? तुका भावार्थ आसल्यार आंगाचें झाड थंय वेतलें वा आंगाचो दोंगर थंय वेतलो? ना, ती एक सांगणी. तशें आमी कोंकणीन म्हणटा, ताणें म्हाका तोपी घाली. ताणें तोपी घाली म्हणजे कितें? म्हज्या माथ्याक तोपी घाली? ना, म्हणजे ताणें म्हाका फटयलो, ताणें म्हाका नागयलो, असो ताचो अर्थ. तर हे जेजूचे सांगणेचो अर्थ कितें? तुजे थंय थोडो भावार्थ, सांसवाच्या कणां तितलो, बारीक न्हू सांसवाचो कण, तितलो जर भावार्थ आसा, सगळें जाग्यार पडटलें, भियो नाका, अशें जेजू सांगूंक सोदता.